मोनिका जेटीचेर वचून आयलो आनी तुवें क्रूज टुरिजम केलें. सातत्यान म्हाका दिसता 70 to 80% ऑफ टुरिस्ट गोंयांत येवपी सांता मोनिका जेटीचेर येतात आनी बोटींग करतात, क्रूज टुरिजम करतात. बट तेच क्रूज टुरिजम आनी बोट टुरिजम हे आमकां हाय एंड करपाक जाय. वन ऑफ द बेस्ट टुरिजम म्हणजे जशें निखिलान आत्तां उलयता आसतना सांगलें किंवा फॉरेन कंट्रीन ज्या पद्धतीचे रिवर सायड सिटी डेव्हलपमेंट आणि ते स्टँडर्ड करपा खातीर हांव परत एकदा तुमकां सांगता की बरेच जाण हांवें हो कार्यक्रम हांगाच घे म्हटलो, कारण बऱ्याच जाणांक कळपाक जाय की पार्किंग बिल्डींग आयज हांगासर जी आसा तिचेर आमी वर्साक 65 लाख रुपया खर्च करताले फॉर मिनिमम मेंटेनन्स, मिनिमम फॉर दीस बिल्डींग मेंटेनन्स ऑफ द पार्किंग. आणि थंयसर म्हणजे तुम्ही आता अस्तव्यस्त कशें आसा तितकें पळयलें आनी तुमी आमचो स्लायड शोय पळयलो. इन फ्युचर डेव्हलपमेंट कितें जातली तेंय पळयलें. ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स बेसिसचेर विदाउट स्पेंडींग सिंगल पै, म्हणजे आमी आतांच ताणें जशें म्हटलें टुरिजमूय स्वयंपूर्ण करपा खातीर गव्हर्मेंटाचे पयशे कांयच न खर्च करता, म्हणजे तेच पयशे खर्च करता. ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट वी आर गिविंग for this parking slot it for the easy mile जो 15 वर्सांक दिले आमी, जेणे करून आमकां रेव्हेन्यू उलट 65 लाख रुपया येतलो. सरकार 65 लाख रुपया स्पेंड करतले, आमकां तेज्या उलट 65 लाख येतले. सरकार आता खर्च करचो ना आणि थंयसरल्यान आमकां जेटी ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स केल्या उपरांत तोच इन्वेस्ट करतलो आणि 2 crores of rupees 1.30 crores of rupees after every 5 years. Every year 1.30 crores with a 15% of the increment. म्हणजे गव्हर्मेंटाचो एकूय पयशे स्पेंड करिनासतना 1.30 crores of rupees every year is a revenue for the tourism department, the tourism corporation, and 65 lakhs rupees from this parking slot is a revenue for the government. म्हणजेच आमी टुरिजम डिपार्टमेंट हे स्वयंपूर्ण करपाक लागलेले आसा. हाजे निव्वळ तुमकां कळपा खातीर ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स दिता आसतना वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर वी आर डेव्हलपिंग फॉर द टुरिजम. हांव म्हणजे खरोखरच सांगता, एका वर्सा पयलीं हांवें ही संकल्पना म्हणजे अशोक कुमार आनी निखिल हांच्या कडेन मांडले की हो प्रोजेक्ट अशा पद्दतीन जावपाक जाय आनी विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम बाब निखिल आनी टुरिजमचो सेक्रेटरी म्हजो अशोक कुमार हांच्यांनी हो प्रोजेक्ट स्पीड अप केलो. आणि तेका बरोबर आमचे जीटीडीसीचे चेअरमॅन आसतले बाब दयानंद सोपटे, जीटीडीसी आमचो टुरिजम मिनिस्टर आसतलो बाबू, हांच्यांनी तेका सपोर्ट केलो. खंयसरूच ऑब्स्ट्रक्शन हाडूं ना, तांच्यांनी वयल्यान स्पीड अप करपाक दिलो. गोंयांत टुरिजम वाडटले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या प्रोजेक्टाक आमकां सपोर्ट करपाक जाय. म्हणून आज इजी माइल्स आणि शांता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड बोथ द पार्टनर्स फॉर बोथ दीस प्रोजेक्ट for easy miles for this parking slot and Shanta infrastructure for the development of the jetty. हे project is one of the world class project. हे फुडल्या 1.5 वर्सां भितर ठरतले आणि म्हाका दिसता गोंयांतलो 100% टुरिस्ट ह्या प्रोजेक्टांचो लाभ जो घेतलो. म्हणून तुम्ही विचार करा की अशा पद्दतीत वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टुरिजम सेक्टरात विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल पै फ्रॉम द गव्हर्मेंट केटी आम्ही टुरिजम डेव्हलपमेंट करपाक लागला. तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य, तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट, जे आमचे पणजेचे एमएलए, पणजेचो महापौर, पणजेची म्युनिसिपालिटी आणि पब्लिकान सपोर्ट एंड इन लार्ज विथ द प्रेस मीडिया. You people should support for this type of tourism which we are developing in the state. Once again, I am congratulating for the Nikhil and his entire team for one of the best projects in the state. Thank you one and all. थँक यू डॉक्टर प्रमोद सावंत सर. तुमचे विजन असेच पुढे वचो आणि गोव्यात एक बऱ्यापैकी टुरिझम केंद्र निर्माण जावने अशी आम्ही आशा व्यक्त करता. अशा या कार्यक्रमात तुम्ही सर हांगासर हजीर रावले आणि आमकां मार्गदर्शन केले आणि हो प्रोजेक्ट स्पीडअप करून फास्ट कंप्लीट जावपाक लागून तुमचो आधार आमकां जाय आणि तो तुम्ही निश्चितच दितले अशी आमकां खात्री आसा. हांव तुमचे पर्यटन खाते आणि पर्यटन महामंडळाच्या वतीन हार्दिक आभार व्यक्त करता. त्याचप्रमाणे पणजेचे मेयर रोहित मनसुरात हांचे आभार व्यक्त करता. आणि सर्वात कॅबिनेटाक वचपाक जाय ताका लागून हांवें हो कार्यक्रम हांगाच सोंपलो अशें जाहीर करता. थँक्यू व्हेरी मच. सांता मोनिका जेटी और पार्किंग स्लॉट आज आमी ऑपरेट